नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत येवकार. वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा जाली बसका. जाणीवपूर्वक रीण थाकावपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे दिल्यात निर्देश. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी राज्यसभेत दिली माहिती. चार राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापणुके खातीर व्हडा प्रमाणात राजकीय हालचाली सुरू. राजस्थानाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी प्रभारी हांणी केंद्रीय फुडाऱ्यांची घेतली भेट. नौदळ दिसा निमतान मालवण दर्यांत नौदळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिकां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत मानेस्तांनी घेतलो आस्वाद. आणि बंगालच्या उपसागरांत सुरू जाल्ल्या मिंचोंग चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून तामिळनाडूंत लोकजीण जाली विस्कळीत. गोंयच्यान मजत सामुग्री केल्या रवाना. पळोवया खबरो विस्तारान. केनियाचे राष्ट्रपती विलियम रुटो हांचे आयज 3 दिसांचे भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत आगमन जालें. आपल्या दिल्ली राबित्यांत राष्ट्रपती विलियम रुटो हे केनिया आनी भारत ह्या 2 देशां मदल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर बसका घेवन भासाभास करतले. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या व्यापार आनी गुंतवणूक विशयावेल्या कार्यावळींत लेगीत राष्ट्रपती विलियम रुटो वांटो घेतले. भारत भेटेर आयिल्ल्या केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो हांकां आयज सकाळीं नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांत शिश्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती रुटो हांकां येवकार दिलो. सुरक्षा दळाच्या जवानांनी राष्ट्राध्यक्ष रुटो हांकां मानवंदना दिली. उपरांत राष्ट्राध्यक्ष रुटो हांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या समाधीचेर फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. अभ्यागत पुस्तिकेंत लेगीत तांणी संदेश बरयलो. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो आपल्या 3 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. आयज ताणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा बसका घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस हांगा जाल्ले बसकेंत दोनूय फुडाऱ्यांनी केनिया भारत ह्या देशां मदीं आशिल्ले संबंद अदीक घटमूट करपाचेर भर दिलो. केनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है. आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं. इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा. क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है. Kenya has joined the alliance of biofuels and also the solar alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. In conclusion, let me say I am truly immensely grateful to Prime Minister Modi, the government and the people of India for the courtesies extended to us, for what we have managed to achieve with this visit,
And I am very confident that we have consolidated and solidified our relationship, and that we are looking and focusing on a greater future for both the people of India and the people of Kenya. भारत आणि केनिया ह्या दोनूय देशांमध्ये राजनैतिक अधिक घुटमूट जातले असो हावेस विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दामोरवी हांणी पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो हांच्या भारत भोंवडेच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी संबोधीत केलें. शिक्षण आनी वखदां उद्देग ह्या मळाचेर सहकार्य करपा हेतान दोनूय देशांमध्ये कांय कबलाती जाल्यात अशी माहिती लेगीत दामोरवी हांणी दिली. There are several MOUs have been concluded today, which is I have the list, and I think the joint statement will come out with more details here. The MOU in cultural exchange program, MOU for sports, sharing of the successful digital solutions, digital transformation, and Bureau of Indian Standards and the Bureau of Standards of Kenya, then IGNU and the Open University of Kenya. So these are the 5 MOUs that have been signed. Besides, there have also been other announcements. For example, you have the line of credit to enhance from the existing $100 million to $250 million for the agriculture modernization of Kenya, and the customized training program for 20 space scientists of Kenya Space Agency, which will be done by ISRO, and geospatial information portal for Kenya, which India will be developing for them. And then the last but not the least is the Kenyan government expressed interest to join the International Solar Alliance and the Global Biofuel Alliance. सौदी अरेबियाचे हज आणि उमरा मंत्री सध्या भारत भोंवडेचेर आसात. नवी दिल्लींत तांणी आयज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन आनी स्मृती इराणी हांचे सयत जोड पत्रकार परिशद घेवन हज यात्रे संबंदात माहिती दिली. फाटल्या कांय वर्सांत हज यात्रेक वचपी भारतीय बायलांचो आंकडो अदीक जाला अशी माहिती ह्या बसकेंत उलयतना मंत्री स्मृती इराणी हांणी दिली. I would like to highlight to my friends in the media and Excellency, to your kind self, that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj, not only every year, but also particularly in the Hajj 2023, where close to 47% of our pilgrims who embarked on Hajj from India were women, including close to 4,000 women who went under the Lady Without Merham category, which is an all-time high in my nation. संस्कृत भास ही भारतीय संस्कृतीची वळख दाखोवपी मुखेल साधन आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें. नवी दिल्लींतल्या लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठाच्या पयल्या दीक्षांत सुवाळ्यांत राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. संस्कृत आदारीत शिक्षण प्रणालींत गुरूक मोलादीक म्हत्व आसा अशें तांणी नमूद केलें. संस्कृत भाषा में एक लोकप्रिय कथन है, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिष्ठता। इसका भावार्थ ये है कि भारत की प्रतिष्ठा के 2 आधार हैं, देववाणी संस्कृत भाषा और हमारी समृद्ध संस्कृति। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका रही है, हमारे देश की प्रगति का आधार रही है और ये भाषा हमारी पहचान भी रही है। संस्कृत भाषा में हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही ज्ञान परंपरा का अजस्र प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत का व्याकरण इस भाषा को अतुलनीय वैज्ञानिक आधार देता है। 14 माहेश्वर सूत्रों की आधारशिला पर अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत व्याकरण का सुदृढ़ प्रासाद पाणिनी द्वारा निर्मित किया गया है. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विराम. I've always had pets
since childhood would change my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसा उपरांत मुख्य पळया मुखावेल्यो खबरो। जाणीवपूर्वक रीण थाकावपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे निर्देश अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज राज्यसभेत दिली। थकीत आशिल्ल्या सुमार 34,000 कोटी रुपयांची वसुली मार्च म्हयन्या मेरेन केल्या अशी माहिती तांणी दिली। चालू म्हयन्याच्या 1 तारखे मेरेन सक्त वसुली संचालनालयान 15,186 कोटी रुपया परस अधिक मोलाची संपत्ती जप्त केल्या अशें मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। If NPAs are coming down in India, and steadily at every year's number shows, which I'll read it out, and would the honourable member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair-splitting. You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. आयुर्ज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान वैजकी क्षेत्रांत आशिल्ले वैज्ञानीक, शिक्षक, पॅरामेडिकल स्टाफ ह्या सगळ्यांक सशक्त आनी कुशल करपाक तशेंच तांचे मदीं आशिल्ली तांक वाडोवपाक केंद्रीय येवजणे अंतर्गत पुराय प्रयोजन केलां। तशेंच सगळ्यांक बरी भलायकी सुविधा दिवपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आशिल्ल्या दृश्टिकोनाक साकार करपाक सरकार प्रतिबद्ध आसा आनी ते खातीर अथक प्रयत्न करतले अशें आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने इसको देखी है और महसूस भी की है और उसमें से सबको सेवा भी मिली है। सबको मुझे लगता है कि काफ़ी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है। आयुर्विज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, आप स्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए, उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है। लोकसभेत आयज जम्मू काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 आनी जम्मू काश्मीर फेरगठन दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर जालें। सरकाराचे वतीन मांडिल्ल्या ह्या दुरुस्ती विधेयकाचें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर हांणी समर्थन केलें। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।
अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। 4 राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुका तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडात भारतीय जनता पक्ष जाल्यार तेलंगणात काँग्रेस पक्षाक यश मेळ्ळां। आता ह्या 4 राज्यांत सरकार स्थापणुके खातीर व्हडा प्रमाणात राजकीय हालचाली सुरू जाल्यात। पक्षांच्यो बसका सुरू आसात। राजस्थानाचे नवे मुखेलमंत्री वेंचून काडपा खातीर हालचाली सुरू जाल्यात। काल उसरा ह्या संदर्भात नवी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची राजस्थानाचे प्रभारी आणि प्रदेशाध्यक्ष हांणी भेट घेतली। राजस्थानात विरोधी फुडारी वेंचपा खातीर लेगीत काँग्रेस पक्षाची बसका जातली। मिझोरामात भोवमत मेळिल्ल्या जोरम पीपल्स मुवमेंट ह्या पक्षान नवनिर्वाचित आमदारांची आयज बसका आपयल्या। ह्या पक्षाक पुराय भोवमत मेळ्ळां। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव। मरहबन इलल हिंद, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसव नमक येवकार पळया मुखावेली खबरो। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या फाल्यां जावपी महापरिनिर्वाण दिसा निमतान मुंबईतल्या दादर वाठारांत खर पुलीस बंदोबस्त तैनात केला। आंबेडकर हांच्या अनुयायांची गर्दी मतांत धरून सुमार 250 अधिकारी, 1800 पुलीस अंमलदार, समता सैनिक दळाचे 18,000 कार्यकर्ते तशेंच खासा सुरक्षा दळाचे पंगड तैनात केल्यात अशी माहिती पुलीस उपायुक्त मनोज पाटील हांणी दिली। येरादारी वेवस्थे संदर्भात नियोजन केला। वाहन चालकांक पर्यायी मार्ग दिल्यात। निरीक्षणा खातीर मनोरे उबारल्यात अशी माहिती लेगीत मनोज पाटील हांणी दिल्या। अंमलदार हे बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आलेले आहेत। याच्याबरोबर विविध पथकं सुद्धा पोलिसांनी केलेले आहेत, म्हणजे चोरीचे प्रकार होऊ नयेत त्यासाठी डिटेक्शन ऑफिसरच्या टीम्स केलेल्या आहेत। कुठे छेडछाडीचे प्रकार होऊ नयेत, कुठे घातपातीचा प्रकार होऊ नये, तर यासाठी विविध पथकं आमच्याकडून डिप्लॉय करण्यात आलेली आहे। एकंदरीत ट्रॅफिकचं नियोजन हे सुद्धा योग्य पद्धतीने करण्यात आलेले। बंदोबस्ताची तयारी आता पूर्ण झालेली आहे। अनुयायांना विनंती आहे की या ठिकाणी आल्यानंतर पोलिसांनी दिलेल्या सूचना आपण पालन करावं। आपल्याला काही अनुचित वाटल्यास तत्काळ नजीकच्या पोलीस स्टेशनला संपर्क करावा। कोणत्याही प्रकारची अडचण वाटल्यास निश्चित पोलीस आपल्याला मदत करतील। नौदळ दिसा निमतान काल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवण दर्यादेगेर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, नौदळ मुखेली ॲडमिरल आर हरिकुमार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। नौदळ दिसा निमतान भारतीय नौदळाची तांक दाखोवपी चित्तथरारक प्रात्यक्षिकां नौदळ जवानांनी सादर केल्ली। तातूंत 20 झुजारी जहाजां, MiG 29 सयत 40 झुजारी विमानां आस्पावीत जाली। पळोवप्यांचो श्वास रोखून धरपी ह्या प्रात्यक्षिकांनी भारतीय नौदळाच्या सामर्थ्याचें दर्शन घडलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रात्यक्षिकांची ही आसा एक झलक।
बंगालच्या उपसागरात सुरू जाल्ल्या मिचोंग चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून तामिळनाडूंत व्हडा प्रमाणात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान लोकजीण पुराय विस्कळीत जाल्या. वादळी वारे आनी पावस हाका लागून खुबश्यो रेल्वे गाडयो आनी प्रवासी विमान सेवा लेगीत बंद करच्यो पडल्यात. चेन्नई विमानतळाचेर व्हडा प्रमाणात उदक तुंबिल्ल्यान फाल्यां सकाळीं 9 वरां मेरेन विमानतळ बंद दवरपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. मिचोंग चक्रीवादळ फुडल्या कांय वरांत नेल्लोर आनी मछलीपट्टणम ह्या वाठारांत पावपाची शक्यताय आसा. वादळ पिडीत वाठारांत बचाव आनी मजत कार्या खातीर राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन पंगडान तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आनी पुदुचेरी ह्या वाठारांत 21 पंगड तैनात केल्यात. शीम सुरक्षा दळ आनी हेर यंत्रणा लेगीत आवश्यक साधनां सयत सज्ज दवरल्या. तामिळनाडू दर्यादेग वाठारांत निर्माण जाल्ल्या मिचोंग चक्रीवादळ पिडेस्त लोकां खातीर देशभरांतल्यान मजत कार्य सुरू जालां. गोंयच्यान सीएम रिलीफ फंडाच्या माध्यमांतल्यान वास्कोच्या लोकांनी अन्न, धान्य आनी हेर कांय जीवनावश्यक वस्तू तामिळनाडूंत धाडल्यात. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी हे विशीं प्रसार माध्यमांक म्हायती दिली. काल तामिळनाडूक वॉर्निंग आशिल्लें सायक्लोनाचें आनी आज ती दुर्दैवी घटना घडली आनी तामिळनाडूक सायक्लोन आयलें व्हडलें. सो ताजी दखल घेवन म्हणजे आज थंय पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती खूब बिकट आसा. आमची तामिळनाडू भाव भयणां थंय खूब त्रासान आसा आनी ताजी दखल घेवन आमचो ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंतान इमिडिएटली तांकां रिलीफ मटेरियल पावपाचो एक हें स्टार्ट केलें आनी आज एक ट्रकलोड म्हणजे तातूंत भितर आमच्या भयणी खातीर थोडे नॅपकिन्स आसात, सॅनिटरी नॅपकिन्स आसात, नाल्यार तांदूळ, गंव, साकर, तेल, बिस्किट्स ह्यो फर्स्ट फेजीन पळय कितें लागता अशें त्रासान आसता तेन्ना त्यो आज धाडपाचो हें केला. आज आमी ती फ्लॅग ऑफ केल्या. फ्लॅग ऑफ म्हणजे आज आमी भरून ती आज धाडटात. आतां 9 सुमार ही म्हाका दिसता 9:30 वतली तामिळनाडूक आनी हांव सगळ्यां कडेन अपील करता हो वायट असो टायम कोणाचेरूच येवचो न्ही. आज तामिळनाडू जाला, खूब वर्सां पयलीं केरळा येवला, तेन्नाय आमी प्रत्येक जाणांनी आमच्या भाव भयणांक मदत करून तांकां वयर काडिल्ली आनी हेंच एक आमचें खरें हें आसा की खंय त्रासान खंयचोय आसलो आमी आज सगळ्या भारत देशान रावता आनी सगळ्या कडेन आज आमची भाव भयणां आसा. सो कोणीय आज संकटान आसलो जाल्यार तांकां इमिडिएटली पावप जाल्यार म्हाका दिसता ती खूब गरजेची गोश्ट आसा. आनी आज हांव ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा की इमिडिएटली तांणी हाची दखल घेवन आज एक ट्रकलोड तांणी धाडलो. क्वालालंपुरात आयोजित केल्या FIH हॉकी दादल्यांच्या ज्युनियर विश्वकरंड खेळांत आयज भारताचो सामनो दक्षिण कोरिया आड जातलो. भारत पूल C वर्गांत दक्षिण कोरिया, स्पेन आनी कॅनडाच्या वांगडा खेळपाक दवरिल्ले. दुसरे फावटी ज्युनियर विश्व चॅम्पियन सर्त भारत 7 डिसेंबराक स्पेना वांगडा जाल्यार 9 डिसेंबराक कॅनडा वांगडा खेळटले. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत येवकार. वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा जाली बसका. जाणीवपूर्वक रीण थाकावपी लोकां आड खर कारवाय करपाचे दिल्यात निर्देश. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी राज्यसभेत दिली म्हायती. चार राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापणुके खातीर व्हडा प्रमाणात राजकीय हालचाली सुरू. राजस्थानाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी प्रभारी हांणी केंद्रीय फुडाऱ्यांची घेतली भेट. नौदळ दिसा निमतान मालवण दर्यांत नौदळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिकां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत मानेस्तांनी घेतलो आस्वाद. आनी बंगालच्या उपसागरांत सुरू जाल्ल्या मिचोंग चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून तामिळनाडूंत लोकजीण जाली विस्कळीत. गोंयच्यान मजत सामुग्री केल्या रवाना. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.